sambar seleta tache bagarit kopasa sepemprit mokertoro taso sangga dam kandina ando temik mogaso tache bagarit kopasa sepemprit mokertoro taso sangga dam kandina ando temik mogaso kaku tachi kiti boti moti sodaryoto beci katmya modlendeta ya sretan nanaita Bapatita tangka opu kut peselya nedeta Amezet masang kakao Cetento yesata Bapatita tangka opu kut peselya nedeta Amezet masang kakao Cetento yesata Moga isa Jesus Soya Sesnatan mo kerteya Anak say batu suka Sepengertang namaskar Satu angso yisya sesa Cini tersabari Diri amin bogunduka Berbagi sergari Satu angso yisya sesa Cini tersabari Diri amin bogunduka Berbagi sergari Ergantuka sumyan Jesus. 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 Aradantuka 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 sumyan Jesus. Stutituka 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 sumyan Jesus. Hallelujah. 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 Bu mogal Jesus. आज तुका भेटून चाक तुका मेळच्या खातीर आमी पयस पयस थांव हांगासर ह्या पवित्र जाग्याक येवन पावल्या जेजू तूं आमकां जनाय तूं आमचे भितरले कस्त रितेपण निरासपण आमची भलायकी तूं जनाय सोम्या हो थोडो वेळ आमी तुजे सांगता करशिता आमकां तूं आशिर्वादांनी भर हो वेळ कृपेचो दैवीक सकत अनुभव करचो
पवित्र वेळ आमकां जावंक दी. आमचे सर्वस्व, सर्व खंत, सर्व इरादे, किती आशा आमच्या मतींत आसा, खंयचे तेसांव आमच्या मतींत आसा, ते सर्वस्व ह्या सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करया. आमची जडाई सोम्या कडेन देवोवया. हळवायेन तो सोम्याचो मोग, सोम्याचो सांगतपण आमी बगया. आमी आत्तां गायिल्लें गीत दुलो जेजू मोगाळ उदार. कितलो मोवाळ इस्त आमचो. आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां सांबाळून चलयता. ताचे बागार हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. ताजो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. हे कंथार घडिल्लें जर्मनींतलो जोझेफ स्क्रिवन 1881 जायतीं स्वप्नां तो चिंतून आसलो. एक खासदार जावन नवें जिवीत करूंक तो आशेतालो. पूण खासदाराच्या आदल्या दिसा एका अवघडाक बली जावन ताजी खासदार जावची ती पोती जावंक आसलेली स्त्री सरता मरण पावता. तो जिवनांत कंगल जाता. कितें करचें म्हणून ताका कळी जायना आनी तो कितें करतलो म्हणून ताका कळी जायना. अशें तो कॅनडाक पावता आनी सादारण मरणाच्या तनीर तो ताच्या कटल्यार आसता आसतना ताजो इश्ट ताणें बरयल्लीं हीं पदांची उतरां तो पळयता. आनी हीं पदांची उतरां ताच्या आवयक समाधान करच्या खातीर त्या कश्टांच्या वेळार तो बरयता आनी म्हणटा, जेजू म्हजो खरो इश्ट जावन आसलो. त्या कश्टाच्या वेळार, त्या निरासपणाच्या वेळार, त्या कोणूच ना स्वप्नेवन आशिल्ल्या आशेवन आसलेल्या त्या निरासपणाच्या काळोखांत म्हाका सांगात दिल्लो तोच जावन आसा ओ जेजू. आनी तेंच कंथार दुलोब जेजू भोव सोबीत अर्था बरीत उतरां तांतू आसात. मोगाळ इस्ता जेजू सोम्या, सासणांत हांव मोग करतल्या, मानता हांव सायबा तुजो उपकार, सर्पण करता हांव नमस्कार. जा तूं आमचो इश्ट ह्या संवसारांत, जिनी जातास काबारी, निर्मी आमी बगूंक तुका, रूप रूप बागी सरगारी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत काळोखाची मोडां आसात. जायत्या रितीन खोस्तोन आसांव. बायल्या देखीक, संवसाराच्या देखीक आमी आसोन आसांव जावंक पुरो, या आमी नटन करता जावंक पुरो, पूण भितरल्या भितर आमी कोरगोवन आसांव. भियेनाकात. जेजू आमचो, तो आमकां आमची दूख पुसून काडटा. तो आमकां धैर्य दिवंक शकता, तो बुजोवन दिता. तर ह्याच जेजूक आमचें समर्पण करया. कितें आमची वजन आसा, जडाय आसा, सर्व ह्या सोम्याच्या पांयांतळी भावार्थान आमी सोम्याक समर्पण करया. तुमची जाप. जेजू आमचे सांगता राव. आमचे सांगता राव. आमच्या एकसूरपणांत जेजू आमचे सांगता राव. आमकां रडोवंक मेळटना जेजू आमच्या सांगता राव. आमचे कस्तां वयर कस्ट येत आसतना जेजू आमच्या सांगता राव. आमच्या मोगाच्या मनशांतावन दूख मेळटना जेजू आमच्या सांगता राव. आमी चलवतना
जेजू आमच्या संगता राव आमचे विशीं हेरांनी सूख चिंताप दिताना जेजू आमच्या संगता राव आमी अर्थीक अडचणेंत सांपडतना जेजू आमच्या संगता राव आमकां पिडा सोसूंक मेळटना जेजू आमच्या संगता राव आमच्या कुटुंबांत अशांती उदेतना जेजू आमच्या संगता राव आमकां आत्मीक सुखी धाड येताना जेजू आमच्या संगता राव आमची जिणी एक वजे म्हणून बघताना जेजू आमच्या संगता राव आमकां पातक करूंक ताळण्यो येताना जेजू आमच्या संगता राव आमी चिंतिल्लें योजन निर्पोळ जाताना जेजू आमच्या संगता राव आमकां आत्मीक चटवटिकेतय उपगोवन बघताना जेजू आमचे संगता राव आमच्या पिरगस कुटुंबांत एकवट उणो जाताना जेजू आमचे संगता राव आमच्या निरासपणांत जेजू आमचे संगता राव आमच्या कश्टांत जेजू आमचे संगता राव आमी निर्धार घेताना जेजू आमचे संगता राव आमी वावर करताना जेजू आमचे संगता राव आमी शिकाप जोडताना जेजू आमचे संगता राव आमी आमचो बेस बऱ्या रितीन जियेताना जेजू आमचे संगता राव आमचेर काळी मोडां येताना जेजू आमचे संगता राव आमी कितें करचें म्हणून आमकां कळीत नासलेल्या वेळार जेजू आमचे संगता राव आमी मौनपणी ह्या घडये जेजूक आमच्या जिणेंत आपोवया खंयसर जेजूची गरज आसा आमकां कळीत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जायते फावटी आमच्या सक्तेन वावर करता आमच्या सक्तेन आमी कितेंय ह्या कस आयले जाल्यार फूड करूंक पळयता ती सकत ती उणी ती सकत पावना आमकां जाय जेजूची सकत जेजूचो आदार कित्याक तो सक्तीवंत जायत्या जणांक गूण करूंक शकता जायत्या पिडेस्तांक तो बरो केल्लो जायत्या रितींनी आदार दिवचो हो जेजू आमकां तो सकत दिता त्या खातीर मौनपणी खंयसर जेजूक आमकां आपोवंक जाय थंयसर त्या जेजूक आमी आपोवया तुझे थंय हांव तुजे थंय म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका तूं जाय हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे तुमच्या कंदरच्या बुकांत पान 11 अर्थभरीत रितीन हें कंतर आमी गावया जेजूचें आजरपण आमच्या जिणेंत आमी बगया जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले जीव दिलो मोग तुजो कोरो बुय आकाशो लो सोम्या बुय आकाशो रो मोग तांसान पेडोनासो ससान पासो बुरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज
आनी म्हाका ना कांय उणे जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका ना कांय उणे जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका ना कांय उणे जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले गुण जीव दिलो मोग तुजो पुरो Oi acaso no soña Oi acaso no O kaisan pedo naso Sesan basot buro वै सुम्या हांव तुजो तूं म्हजो तूं म्हजे थंय आसल्यार म्हाका उपगणना भेना म्हाका कितेंच बादाक ना थंयच आमचें धैर्य सुम्या भिवंकुरे शीस तुजे सांगात आसतना धैर्यान आसले केदळा तुका कुर्सार मारलो गी शीस भियेले थरथरले निराशी जाले आनी आमी पाटियां हांगासर आमकां वाचोंक सोडचें नात म्हणून भियेले पूण परत केदळा तुवें तांकां कळीत केलें गी हांव तुमचें सगळें आसा हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणून विविध दर्शनांनी विविध रुपांनी तुवें कळीत केल्ल्या वेळार शीस धैर्यान भरले शीस ते भिवंकुरे शीस संवसाराच्या कोणशा कोणशाक धैर्यान तुका परगट करूंक लागले वय सोम्या तूं जावन आसाय सकत तूं जावन आसाय आम्हा सर्वांचें धैर्य तूं जावन आसाय आम्हा सर्वांचें बळ उबी रावया देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां कितें संदेश दिता तो संदेश स्विकार करूंक पवित्र आत्मो आमची मौन काळजां उक्तें करून दी म्हणून मौनपणी येगडी मागया सा लुकाच्या शुभवार्तेंतलें वाचप जेजू एम्माउसाच्या वाटेर आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेताले घडिल्ल्या चड संगती विशान ते एकामेका उलयत आसले अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलूंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशान उलोवन तर्क करीत आसात तोवळ ते थंयच रावले तांचीं तोंडां बावुल्लीं तोवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच नाचले
प्रवाद्यांनी सांगले सगळे सत मानूंक कितले पाटी तुमी क्रिस्तान आपले महिमेंत रिकच्या आदी हे सगळे सोसची गरज असली न्हय उपरांत मोइजेत हांव सुरू कर सौर प्रवाद्यांनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते अडलेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें पूण ताका तांणी पोरातून म्हळें आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो उपरांत तो जेवणार आसतना उंडो घेतलो अर्गान दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ताची वळख धरली तो ते एकामेका लागीं म्हणूंक लागले वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमच्या भितर पेडटालें न्हय तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले देवाचें उतर हें दयकर बसात भोव सोबीत घडीत पूण हांवें सगळें वाचूना केवल थोड्यो थोड्यो संगती मात ह्या घडितांत हांवें विसले ह्या पैनांत 3 वांटे आसात पयलें पैन आमी पळयता थंयसर एम्माउस नांवाक त्या हळ्ळेक ते भायर सरतात थंयसर भायर सरत आसतना पयलें कशें आसलें तांचें चिंताप या तांचें जिवीत थंयसर दिलां मुखामोळ बावुरलें आनी उपरांत थंयसर आमी पळयता ते कंतिस्त आसले आनी थंयसर एका रितीचें रितेपण तांकां भोगतालें जेजू तांचे सवें आसलो जाल्यारय जेजूची वळख तांकां मेळोंक ना उपरांत दुसरें पॉयन जेजू तातूंत पवित्र पुस्तका विशांत तो सांगता प्रवाद्यांनी कितें म्हणलें आनी हेर कितें म्हणटात म्हणून तो सांगता आसतना एका रितीन भितर कितेंय एक संतोश तांकां भोगूंक लागलो आनी उपरांत ते कितें म्हणटात पळया आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो आमी इंग्लिशांत इडिया म्हणटा मॅटाफॉर म्हणटा हांगासर उलयल्लीं उतरां तांच्याय जिवितांत एक सांज जाताली काळोख आसलो म्हळ्यार त्या कस्तांत ते सोलोन आसले निराशेंत आसले एकसुरपण तांकां भोगताले आनी उपरांत पळया आमी तिसरें पॉयन जेजूक वळखल्या उपरांत जाल्लें पॉयन जेजूची ती वळख धरतात जेजू म्हणून तांकां कळीत जाता आनी ते संतोशान भरतात ते घडयेन जेरुसलेमाक फाटीं गेले पयले येता आसतना बावुरले मुखामोळ तांचे थंय आसले पूण फाटीं येता आसतना धांवून धांवून गेले कित्याक तो संतोश तांणी हेरांक वांटच्या खातीर ते धांवून धांवून गेले अर्थाभरीत उतरां अर्थाभरीत काणी अर्थाभरीत घडीत आमी आयकले एक तरणाटो आसलो भोव तालेंतवंत देण्यावंत पूण ताच्या मोतीक समाधान नासलें एक ना एका रितीचो काळोख ताचे थंय आसलो आनी एक दीस अशेंच उलयतना म्हणलो फादर म्हाका बरें जाय म्हाका कितेंय कालिंगी जाता म्हाका बरें जाय हांवें कालें करता म्हणून म्हाका समजना म्हणलो ताका सांगलें पयलें तुजी पातकां वळखो बरें एक सुटावें कुमसार जा आनी उपरांत हर एका दिसा देवाचें उतर तुज्या जिवितांत तूं वास जावंक पुरो इल्लो वेळ या थोडो वेळ तें खंयचेंय जायत देवाचें उतर भक्तीपणी वास म्हळें आनी आज तो तरणाटो इतल्या खुशेन आसा की एका रितीचो संतोश तो अनुभव करनासा आनी जावंक पुरो मिसांत तो मुखेलपण घेता आनी हेरांकय ताच्या फ्रेंड्सांक तो एक मार्गदर्शक जावन जायत्या रितीन तो बरेपण वांटत आसा
कशें साध्य जालें ह्याच जेजू वरवीं एम्मावसाच्या वाटेर शीस थकल्ले निराशेंत आसले बेजारांत आसले पूण जेजू उलयत आसतना तांच्या भितर थंयसर भोव सोबीत रितीन तांणी सांगलां आमचें काळीज आमच्या भितर पेटतालें न्हय देवाचीं उतरां जावन आसात सकत देवाचें उतर जिवें जावन आसा आनी देवाचें उतर आमकां जीव दिवंक शकता त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या घरांत हर एकल्या कडेन मोबायलां आसतात पूण आमचे कडेन हर एकल्या कडेन एक मुजत्त म्हणलो पवित्र पुस्तक आसा गी ना जाल्यार एक पवित्र पुस्तक मुजत्त म्हणलो एक पवित्र पुस्तक आसूं दी म्हाका केदळा उपगोवन बघता हर एका दिसा थोडी पूण उतरां ह्या पवित्र पुस्तकांत हांव वाचयां आनी थंयसर म्हाका बळ मेळटा सकत मेळटा म्हाका कितेंय तें कश्ट आसूं दी कितेंय तें नासोसणीकाय आसूं दी थंयसर फूड करूंक वस्तू जेजू आमकां आदार दिता सांगात दिता म्हणल्यार आमी उडासान दवरया खंडीत जावन जेजू जावन आसा सकत त्या खातीरच देवाचें उतर दोन दारीच्या तालवारी बरी देवाचें उतर पावस वयर तावन सकयल पडटल्या त्या उदका बरी थंयसर आमी पळयता गिमांत सगळें सुकोन आसता पूण एक पावस धरणीर पडलो जाल्यार तक्षण पाचवें सगळ्यांनी आमकां पळोवंक दिसता तर आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत कितलेंय त्या करपण वचोंक पुरो थंयसर सुकी दाड आसूंक पुरो थंयसर कितेंच बरवसो ना जावंक पुरो पूण देवाचें उतर आमकां बरवसो दिता देवाचें उतर आमकां सांगात दिता तर हो थोडो वेळ आमी सोम्याक समर्पण करया साध्य जाता जाल्यार तुमी दिंबयेर पडयेत दिंबी घालन सोम्याक समर्पण करयेत साध्य जायना तर बसल्या कडेनच तुमचें जिवीत तुमची आशा तुमचे कश्ट तुमचे निरासपण ह्या सोम्याक समर्पण करया तूं मुझें बाळ भिये नाका म्हज्या बाळा देव आमकां म्हाका न्ही तुका आज बाळ म्हणून आपयता जेरेमिया प्रवादी भियेल्लो देवान ताका धैर्य दिलें जायते प्रवादी एक ना एका रितीर ते भियेल्ले खंगल जाल्ले कशें आमी तुका परगट करचें ते आमकां मारतीत ते आमकां दोस्तीत देवान सांगलें भोव सोबीत उतर भिये नाका हांव तुजे सोबे आसा आज तेंच उतर मोगाच्या बाबा भयणीनो म्हाका न्ही तुमकां देव सांगूंक आशेता भिये नाका हांव तुमचे सांगत आसा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळा आथार मुखार सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात डोळे आमचे दंप्या हें करतात आमी आयकत आसतना भक्तीपणी आमकां कोणा पासत मागोवंक जाय आमकां आमचें जिवीत समर्पण जाय तर आमी ह्या घडये आमी भरवशान धैर्यान ह्या कंतार सांगता आमी मागया
परिस्थितींत आमी कन्फ्यूज त्या परिस्थितींत आसा जावंक पुरो कितें करचें खंयचें मिसचें म्हणून कळीत ना जावंक पुरो एका रितीचें भेन दिसता रात जाली म्हणटना भेन दिसता या कोणी व्यक्ती येत आसतना भेन दिसता भें आमच्या काळजांनी आमच्या शिरांनी रिगलां जावंक पुरो आनी एका कुशीन खंत कितें करचें फाल्यां कितें करचें म्हणली खंत आमकां दोस्तां जावंक पुरो या हांव एक सुरो म्हणून बगता कोणूच ना म्हाका सगळ्यांनी सांडून घाला कोणूच म्हाका सपोर्ट दिनात सांगात दिनात म्हणून बगता जावंक पुरो देव तुमकां म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा भिये नाका हांव आसा तुमच्या सांगाता तुका दिसताना खंय तुका भोगताना तुका दिसताना खंय तुका भोगताना एक सुरो आसून कोणूच नासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना कितीच सांगचो ना कितीच सांगचो ना भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तुमच्या तळागाळार भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तुमच्या तळागाळार मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळागाळार नाना रितीची पिडा आमकां दोस्ता खंयच्याय आस्पत्रेक गेल्यार पिडा कितें म्हणून कळना एका रितीचे वयल्यान वयर कस्त आमकां मेळटात काम ना निरासपण एका कुशींत बरी सैरीक मेळना म्हणून फावती सांगतीन मेळना म्हणलें निरासपण आनी एका कुशींत खंयी सलवून आसा भातयेनी उणी जावन आसा जाल्यार देव आज आमकां म्हणटा भिये नाका तूं म्हजें बाळ हांव तुज्या सांगाता आसा पिडा तुका येताना कश्ट तुका घोस्ताना पिडा तुका येताना कश्ट तुका घोस्ताना
बंदड आमी आसाव वायट सगत आमचे वयर जैत वेल्या जावंक पुरो अरये कडेन काळोख दुस्मान जावन आसा आमचो वैरी जावन आसा आमचे खोटेपण आमचे पातकीन जिवीत आमच्या जिविताचो वैरी आमकां एका रितीर लज दिसता एका रितीर नालिसाय भोगता जावंक पुरो आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत प्रद्वारांत सांपडलेली स्त्री जेजूक भेटता आनी जेजू तिका एकच उतर सांगता बाये आनी मुखार पात करिनाका पळया भोव सोबीत उतरां जेजू थंयसर पळयता जेजू तिका केणिना जेजू तिका इन्कार करिना जेजू तिका नेगार करिना बदलाक जेजू तिका सांगात दिता आमच्या जिवितांत अले बंदास या आमच्या जिवितांत अले खोटेपण आमकां बंदपास जावन एक वेडो घालता जावंक पुरो सोम्याक आमी समर्पण करया जावंक पुरो आमाल पियोवणे जावंक पुरो खोटेपण जावंक पुरो पोर्नोग्राफी जावंक पुरो इतर संगती मादक द्रव्यां आज बंदपासा बरी आमकां दुस्मान जावन आमचें जिवीत नाश करता जावंक पुरो जाल्यार आज देव आमकां म्हणटा भियेनाका बाळा भियेनाका हांव तुजें सवें आसा दुस्मान केंताना सैतान नाडताना दुस्मान केंताना सैतान नाडताना पाकांत पडून काळीज रडताना नालिसाई बघून लज दिसताना कितीच सांसोना कितीच सांसोना येनाका मुझ्या बाळा आसाय मोच्या तळा हाता येनाका मुझ्या बाळा आसाय मोच्या तळा हाता मुखातून सर दूर म्हजो हात दिता तुका मुजो सांगात येनाका मुझ्या बाळा आसाय मोच्या तळा हाता येनाका मुझ्या बाळा आसाय मोच्या तळा हाता येनाका मुझ्या बाळा आसाय मोच्या तळा सोम्या जेजू हो थोडो वेळ आमकां जो मोग दैवीक सकत अनुभव करूंक तुवें फावो केलाय आमचेर तूं आशिर्वाद घाल सदांच तूं आमचे सांगाता राव सोम्या सदांच आमकां तूं राख अर्गां तुका सोम्यान जेजू Ergan tuka sumyan Jesu. अर्गां तुका सोम्यान जेजू Ergan tuka sumyan Jesu. ओगळाप तुका सोम्यान जेजू Oglab tuka sumyan Jesu. ओगळाप तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू Stuti tuka sumyan Jesu. स्तुती तुका सोम्यान जेजू Stuti tuka sumyan Jesu. आराधन तुका सोम्यान जेजू Aradan tuka sumyan Jesu. आराधन तुका सोम्यान जेजू Aradan tuka sumyan Jesu. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांचेर युवाजनाचेर वावराचेर वायट सक्तेचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागया गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता
ए देवा वेची सक्रमेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचे फळ सदां समचे थंय आमी बगीत सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. मोगच्छनो भो अर्था बरीत रितीन आमी हें आराधन चलोवन वेलें सोम्याची काकूळत ताचें पवित्र बेसांव आनी ताच्या वर्त्या रितीन आमच्या सोम्याचें धैर्य आमच्या चलत्या जिविताक आमी मागून घेतलें आनी आतां आमी त्याच सोम्या जेजू क्रिस्तान भेटयलेलें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आमी संभ्रमतांव. त्या मिसाक तयारी करता आसतना मिसाचे इरादे तुमचे मुखार एका भक्तिकान आज जेवण आमकां दान दिलां आनी ताचें नांव ताणें सांगचें नाका म्हळां. मिसाचे मुर्दोम अर्गामीस दिता विवियन फेल्सिटा पेरीस नित्य दारवाडो. अर्गामीस दिता मार्क सिक्वेरा सान पेद्रो वाडो. आपल्या पयल्या जल्माच्या वर्साक अर्गामीस दिता क्लेरिटा पिंटो सान तोमास वाडो. अर्गामीस दिता जुलियाना कुटिना सान तोमास वाडो. अर्गामीस दिता फ्रांसी आनी प्रतुल डिसोजा कोडियाळ मंगळूरू. अर्गामीस दिता डेरिक वाज आनी कुटाम सान पेद्रो वाडो. भलायके पासो तूं मीस दिता मेलिशा डिसोजा फातिमा दुसरो वाडो. अर्गामीस दिता रिचर्ड आनी जेन डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. अर्गामीस दिता कार्मेन फेर्नांडीस पेर्मुदे. मरणाच्या दुसऱ्या वर्साच्या उगडासाक देवादीन आम्ब्रोस नाजरेताच्या आत्म्या पासून मीस दिता लुसी नाजरेत जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो. देवादीन आम्ब्रोस नाजरेताच्या आत्म्याक मीस दिता शालिनी लॉरेन्स लुड्स वाडो. अर्गामीस दिता जेराल्ड सिक्वेरा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. ह्या सर्व इराद्यां पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची सर्व मागणी आमची सर तेसावां ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र देवा बापाक समर्पण ताचें बेसांव सान जुआंव पॉल दुसऱ्या मुखांत्र आमचेर आमी मागून घेवया.
प्रवेश गीत तुमचे बगलेन आसा सोम्या दिनवसिया बुकान गीत नंबर A23 पान नंबर 23 जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव पाऊल दुसऱ्याक सांताक समर्पिल्ल्या या पुण्यक्षेत्रांत आमी आसा. शांती खातीर नांव वाडलेलो सांत जुवांव पाऊल दुसरो खंडीत जावन हांगासर येवन आमी थोडी शांतीक आनी येवन फाटीं वचोंक आमकां साध्य जाता. आज विशेश रितीन आयची देव स्तुती आमकां देवाच्या सक्तेचेर आमकां वाचपा आयची थंयसर देवाच्या सक्ते विशयांत आमकां कळीत करतात. आमी पातकी जावन आसा, आमचें थंय उणेपण आसा, अस्कत काय आसा आनी त्या पातकां वरवीं त्या उणेपणा वरवीं आमी जायते फावटी कस्ट जाता. सोम्या कडेन बोक्सांनी मागया, नितळ काळजान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. सोम्याची कृपा, सोम्याची सकत ह्या मिसा मारिफात आमी अनुभव करया. पातकाची दूख धरून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो तुजो किन्यावसो सांगता मनान चिंतून तोंडावो सरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतलें पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां सामकां मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उठरान सरोंक आनी देखीन चलोवंक
बागेवून जुवां पावल दुसऱ्याक पवित्र तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयले ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्रत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूंड संगतीची लेगून सोदना करता. मनशा सैबान मनशांतय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गूट समजून घेत. तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, बगार देवा थावन आमी जोडलोलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्याची वळख धरूंक आमी सकता. आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दिता. पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाचे जणवायेन विणलेली न्हय, बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेली तसली. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतावन येता त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणसो दिसतात. आत्मीक दृश्टेन व्हरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर्व संगती व्हरूंक शकता, तरी ताका कोणाच्यानच व्हरूंक जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, कोणाच्यानय सर्वेस्पराचें मौन समजूं येत. कोण तो ताका भूत सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मौन लाभलां. देवाचें उतार. देवाचे उपकार. तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता. तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता. तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता. Amen.
तुझी स्तुती गाता सदाकाळ तुझ्या नावाची उर्मी गाता देवाराया मुझ्या तुझी स्तुती गाता सदाकाळ तुझ्या नावाची उर्मी गाता. उद्गारात उभी राहूया. Hallelujah, 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 hallelujah. कोडी एक प्रवादी आमची मोती उठला देव आपल्या बुरजीची भेट करून गायला. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोभे असो. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देंवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकोवन आयकल्ले सकडी ताका विजमीत जातले. त्या सिनोगोगान देंवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नाजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मू? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो भाग्यवान. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देंवसारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणीर आड गेलो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताजे तावन तो भायर गेलो. लोक सकड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसली उतरां ही? अधिकारान आनी पदवेन देंवसाराक तो फरमायता आनी ते भायर सर वेतात. जेजू विशांतली खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, नेपोलियन बोनापार्टे हाजें नांव आमी आयकलां. फ्रेंच मिलिटरींत एक सोजेर जावन आसलो आनी थंयच्या राजकीय पक्षाचो मुखेली जावन आसलो. जायते झूज ताणें मांडले, जायते देश ताणें आक्रमण केल्ले, तो जिखुल्लो. एक दीस एक व्हडले मॅप तांच्या मेजा मुखार दवरून तो थंय आसल्यांक म्हणालो, हांगासर ह्या मॅपांत एक राज दिसता. तें तांबडे रक्तांनी ह्या तांबड्या बन्नांत थंयसर सुवातलां ह्या थंयसर भोंवतणी आसा. आनी हें तांबडी सुवात ती नातली जाल्यार थंय राज हांव जिखतो आसलो. तांबडी सुवात म्हणजे ब्रिटीश थंयसर खंयसर राजवट चलयतात गे, तांच्या त्या कल्लार फ्लॅगाचो कल्लार तांबडो आसलो आनी थंयसर ती तांबडी सुवात दिसताली. आनी तो म्हणटा, ती तांबडी सुवात ती नातली जाल्यार हांव थंयसर जीक आपणायतो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता देंवसार जेजूक म्हणटा, नाजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मू?
तूं कोण हांव जाणा पळया बऱ्या सक्ते मुखार खोटी सकत रावोंक सकना तांबडी सुवात ती जावन आसा जेजूचे रगत हांगासर वाडयला जेजू आमचे खातीर तो मेला ताचे मुखार खंयचीच सकत रावोंक सकना आनी त्या खातीर पळया एकच उतरान ह्या मनशांतावन भायर वच म्हणलेंच तक्षण देवसार ह्या भुरग्यातावन भायर वेता आनी कितेंच ताका बादाक करिना ही जावन आसा सकत आमच्या जेजूची सकत आमी बरी सकत म्हणटा वायट सकत म्हणटा आत्मो बरे आत्मो या पाड आत्मो म्हणटा इंग्लिशांत स्पिरीट म्हणून आमी म्हणटा बॅड स्पिरीट ऑर गुड स्पिरीट सा इग्नेशियस लोयोला या शब्दांक गुड स्पिरीट ऑर बॅड स्पिरीट ताका तो दुसरो अर्थ दिता आनी म्हणटा स्पिरिच्युअल कन्सोलेशन म्हणजे देवासोवे आत्मो देवासोवे आत्मो आमचे आसता आसतना कितें बरें जाता म्हणून तो सांगता ही एक विशेष अनुभव आमी देवाच्या मोगाच्या उज्यान भरता देवाक अर्घां दिवंक शकता देवाची सेवा करूंक शकता एकामेकाक कुमो करूंक शकता आनी एका रितीन पळयता आसतना एक धैर्य दिता आमकां समाधान दिता आनी सदांच आमी ऋणी जावन आसा त्या खातीर ही सकत जावन आसा जिवी आमचो बरवसो जिवाळ करता आनी आमी त्या बरवशांत जियोंक शकता आनी उपरांत बॅड स्पिरीट ऑर खोटी सकत तो म्हणटा स्पिरिच्युअल डेझोल्यूशन थंयसर कितें जाता आमी एका रितीचें जडाय अनुभव करता काळोखाच्या त्या कस्तांत आमी संप्रता कस्तता ताळण्याक आमी वळख जाता आनी आमचेंपण कितें आसा आमचो मात आमच्या जिविताचो अर्थच ओगडावन घेतात आनी थंयसर कितें जियोन कितें फायदो म्हणल्यार त्या अंताक पावयता ही खोटी सकत त्या खातीर आज आमी उडास दवरी जाय आमी समाजेंत आसा बरी सकत आनी खोटी सकत दोनी आसात पूण आमी खंयची सकत चड आनी चड आमी उपकार करता चड आनी चड आमची करून घेता ती सकत आमची जाता हांगासर पवित्र आत्मो आमकां हर एका सक्रामेंतांत मेळटा पवित्र आत्मो आमचे सोबे वस्ती करता पूण आमी ताका संबंध जाल्ल्या प्रमाणे आमी जियेलां जाल्यार ती सकत आमचे सोबे उरता जर तर पवित्र आत्मो देव आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार खंडीत जावन ती सकत थंयसर उरोवंक साथ दिना त्या खातीर आमी खंयची सकत आमची करून घेता ती सकत बोळादीक जाता आनी लॉयरसो इनास अशें म्हणटा तुजो आत्मो समाधानान दवर तातूंत देव वावरून दी देवा थंय उबारलेल्या चिंतपाक येवकार दी तुज्या आत्म्याची जनेलां उक्ती दवर त्या खातीर उडास दवरया आमच्या आत्म्यांत देवाक जागो दिवया देव आमच्या आत्म्यांत देव आमच्या त्या सक्तेंत जियोवन दी पापा बेनेडिक्ट सोळावो म्हणटा पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आसून तो पुताक आनी बापाक मोगांत एकवटायता तर तोच पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेत आसतना आमचे थंय वस्ती करता आसतना आमकांय मोगांत एकवटायना गे सो बरो आत्मो या खोटो आत्मो कशें आमी समजून घेवचें हांवें वडोल सांगल्या बरी बरो आत्मो बरवसो उदेता आमी जायत्या जाणांक आमी पळयता थोडे बोटी जायते कश्ट आसात जायत्या रितीन अपांग जावन आसात ह्या विविध समस्या आसात पूण जाल्यार तांच्या तोंडार एक शांती समाधान आसा तृप्ती आसा कितेंच जायना म्हणल्या बरी तांच्या तोंडार आमकां दिसता कशें साध्य ही जावन आसा तांचे थंय वाळची सकत जावन आसा ती बरी सकत पवित्र आत्म्याची सकत आनी त्या खातीर त्या कश्टांत ते समाधानी जावंक साध्य जाता आनी तशेंच आमी पळयता जोब पात्रियार्क एक दाखलो दिवचे जाल्यार जायते संगती ताका लुकसाण जालें पुरो नाश जाले पिडा आयली जाल्यार ताणें म्हणली उतरां देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव सदैव जावं कशें ताका साध्य जालें ही जावन आसा सकत बऱ्या आत्म्याची पवित्र आत्म्याची सकत
सर पाडत्मो आमच्या जिविताक अर्थ ना म्हूण बघचें बरोवसो सांडून जियेवचें आनी हे पुरा कामां पाड आत्म्याची जावन आसात जुदास जेजूक अनेगार करता आनी उपरांत तो गळगळ्यान रडटा आनी ताजें जिवीत नाश करता आमी पवित्र पुस्तकांत थंयसर पळयता उंडो खाता आसतना ताजे भितर सैतान रिगलो कित्याक त्या खोट्या स्पिरिटान तो जीवन आसलो जावंक पुरो या कितेंय आसलें जावंक पुरो पूण थंयसर खोटो आत्मो ताजे थंय आसलो जाल्ल्यान तो जिवीत नाश चिंता जिवीत वगडायता आनी परत्यान बरो आत्मो आमकां एका रितीचें समाधान शांती समाधान मोग बोगसाने हें करूंक आमकां सकत दिता पूण खोटो आत्मो तशें न्ही द्वेष राग अंकार आनी त्याच स्वार्थान आमी जियोंक तो खोटो आत्मो आमकां प्रेरण दिता बरो आत्मो देवा कडेन आनी मनशा कडेन संबंद घट करता जाक्यो आमी दाखल्याक दिवचे जाल्यार जाक्यो पळय ताच्या जिवितांत खोटेपणान जिवन आसलो खोटो आत्मो ताजे थंय आसलो पूण केदळा तो जेजूक भेटता केदळाचो जेजू मोग तो अनुभव करता तो सर्वस्व तो दान करता आनी थंयसर भोवसो भितर रितीन म्हणटा 4 वांट्यांनी कोणाक हांवें दुखलें जाल्यार तांकां पाटी दिता म्हणटा आनी खोटो आत्मो संबंद देसवाट करता आबेल आनी कायन ह्या गडितान आमी पळयता कायन आबेलाक जीविशी मारता कित्याक थंयसर संबंद घट करना पूण संबंद पाड करता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वोळ 21 सांगता वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत व्हरा जाकोबाचो ग्रंथ अध्याय 4 वोळ 7 आमी वाचता देवाक तुमी काल देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळटलो पेद्रोक बरयल्लें पत्र पयलें पत्र अध्याय 5 वोळ 8 to 9 आमी वाचता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिमा बरी कोणाक गिलचें म्हणून तो सोदून भोंवता त्या खातीर मोगाच्या बाबा भयणीनो आज ह्याच्या वांजेलांत आमी भोव सोबीत उतरां आयकलीं जेजू ती वायट सकत वायट आत्मो त्या देवसाराक तो धांवडयता वायट सकत तो भायर घालता आनी त्या भुरग्याक समाधान लाभता तर आमच्या जिवितांत वायट सक्तेचे बनपास आमकां रेवड घालतात आनी आमकां कळीत नासतना कित्याक म्हळ्यार ताळण्यो टेम्पटेशन्स बारीक कुशालेन सोबीत रितीन ते ताळण्यो आमकां येतात जेजूक आयिल्ल्यो ताळण्यो पळया थंयसर उंडो आनी फातोर थंयसर बुकेल्लो तो हांगा फातोर आसा तो उंडे कर आनी खा आनी पळया ताळण्यो आमकां केदाळ येता आसतना नाजूकायेन येतात सूक्ष्म रितीन सोबीत रितीन येतात पूण आमी जर तर जागृत रावना आमच्या सोवें पवित्र आत्मो ना जाल्यार खंडी जावन त्या सक्तेक आमकां जैत व्हरूंक जायना तर आज आमी विशेश रितीन देवाच्या सक्तेन जियोंक आमी प्रयत्न करया आमचे थंय तसो पवित्र आत्मो येवूं दी आमचे थंय पवित्र आत्मो वस्ती करून दी आमचे थंय आसलेले ते बंदपास तो खाण उडोवनी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया आनी आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण करया गीत नंबर C60 पान नंबर 134 वेदी सशीं बापा आयल्या Be
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी ऐक्या पवित्रच्या आदावा सरस्व देवन मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या परजेचो यज्ञ मानून घे. जुवां बावल दुसरो तुज्या भक्तांच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्या मुखा बराबर आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयां वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करूस तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खस्त मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी खराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मिळच्यात. तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bawarta so good pergetuya. Jesus melo, Jesus jiban zala, Jesus nobyan yendolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडोवणी चडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी जे परजळीत मुखामळ समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मोरे देवाचे माये संगाती, बागेवन जुजे दिसो निस्कळपती, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बुगूस आनी आमकां काळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. देगुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होस्सू जावन आसा जेजू, सैत्यवंत सक्तेवंत आमकां सदांच राखता, सांबाळटा आनी विशेष रितीन वायट सक्तीतावन भायर येवंक हो जेजू आदार दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरां सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D28 पान नंबर 156. सोम्या मुच्या देवा.
काळजांत आमचो सोमी आयला खंडी जावन आमी बागी जावन आसा आज आमकां हांगासर येवन त्या सोम्याक घेवचें भाग आमकां मेळ्ळा विशेश रितीन देवाच्या उतरां मारिफात ताजो सांगात धैर्य आमकां मेळ्ळा आमी आमचो सोम्याचो मोग अनुभव करया सोम्याचो मोग जावन आसा देवाची सकत जावन आसा बरी सकत आनी ती सकत खंयच्या वायटांचेरी जैत व्हरूंक सकचतली सकत खंयच्याय उणेपणाचेर जैत व्हरूंक सकचतली सकत आज देवाक आमी अर्गां दिवया ही सकत आमकां दिल्ल्या खातीर सदांच आमकां मार्गदर्शन दिवंक पवित्र आत्मो पवित्र सकत आमकां विविध रुपांनी मेळटा सक्रामेंत स्विकार करता आसतना विशेश रितीन परत परत ती सकत आमकां मेळटा तीच सकत आमचे सवें वस्ती करूंक अवकाश करून दिवया हो थोडो वेळ मौनपणी सोम्या कडेन उलोवया काळजांतावन अर्गां दिवया जायत्या रितीन जेजून आमकां सांगात दिला आदार दिला आमच्या सवें तो पॉयंट केला आमकां आमच्या कश्टांत आमच्या निरासपणांत आदार दिला तर त्या सोम्याचो मोग मौनपणी थोडो वेळ आमी बगया आनी परत त्या सक्तेन आमी बरया मनशाचो पूत हेरांक आपले साकरेक लावंक न्ही पूण हेरांची साकरी करूंक आनी समेस्तांचे चडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भगवन जुवां बावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवे केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडीर रक्ताच्या बळान ताज्या पावलांनी सोलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताज्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्यां वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आमेन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासन आनी काकुळटीन वागो आमेन दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नजर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दी आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार
सारक्या बोऱ्या गोऱ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां आदिवोन सुवाव पावल दुसऱ्या नांव सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोऱ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां दैवीक काकून आमकां उगडी सोडवणेची महिमा शिकय कुर्सा सोगूरची जिविता विणाक तुज्या दिली व्हड मेलमान आदिवोन सुवाव पावल दुसऱ्या वंदितांव सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोऱ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सोमेस्तांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरीस तसो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो चियेले बरी आमी चियोंक आमकां तुजी कृपा दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बॉक्साने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ली बरी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून चियोंक आमकां कृपा लाभय आमचीं कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगचेनो ह्या पवित्र सुवातेक आमी आयिल्ल्या घडयेंत आजून मनासर हांगासर जायतीं अजापां जाल्यान जायते उपकार आमच्या पात्रोण सांता लागीं आमी मागिल्ले आनी ते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आमची भलायकी आमकां मेळ्ळ्या जायत्यांक बरें काम मेळ्ळां आनी हांगासर आयिल्ले कोणी खाली हातांनी फाटीं वचोंक नात हर एकलीं त्या जेजूची बेसांवां गावून गेल्यांत हर एकलीं आमच्या पात्रोण सांता तावन मेळिल्ले उपकार घेवन देवाक अर्गां दिवन गेल्यांत तर हो थोडो वेळ आमी जेजूक अर्गां दिवया आमच्या पात्रोण सांता मुखांतर देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया आमी अर्गां दिता आसतना देवाक आमी चड आनी चड लागीं जाता ताची बेसांवां आमकां परत मेळटात ताच्या सावळ्यांत आमकां जियोंक साध्य जाता देखून आमी अर्गां दिवया आमकां देवान दिल्ल्या बेसांवां खातीर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वतल्या सर कृपे देण्या पासून बऱ्या भलायके पासून आमची मागणी देवान आयकल्ल्या पासून आनी पात्रोण सांता मुखांतर जायतें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत केल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया एकल्याचें भायर पडलें भांगार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता एकल्याची एलर्जी गूण जाल्ल्याक तो देण्या देवाक अर्गां दिता एकल्याची मानसीक पिडा गूण जाल्ल्याक पात्रोण सांता मुखांतर देवाक तो अर्गां दिता एकल्याक मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर हांगासर मागले सर उपकार ताका मेळ्ळ्या त्या पासून तो धन्या देवाक अर्गां दिता एकल्या भुरग्यांचें देणें फावो केल्ल्या पासून धन्या देवाक तो अर्गां दिता एकल्याक बरी भलायकी दिल्ल्या पासून तो धन्या देवाक अर्गां दिता अशें जायतीं अर्गां जायते देवान केल्लेलीं आशिर्वादां पात्रोण सांता मुखांतर मेळ्ळेलीं सर्व धेणी जायतो भावार्थी लोक तांकां अर्गां दितात आमचे उलय आमी मेळोवया सांजो हांव पावल दुसरो आमकां केन्नाय सांडून घालिना बगर देवा लागीं मागोवन आज आमच्या कुटुंबांत तो करता ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू
हांव वर्गां दितां जेसू हांव वर्गां दितां जेसू हांव वर्गां दितां जेसू म्हज्या काळजा हांव वर्गां दितां जेसू हांव वर्गां दितां जेसू हांव वर्गां दितां जेसू काळजा प्रार्थुया भोव काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विरांतेन आमकां लभलेल्या सर उपकार आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी देवी काकूळ तूं आमी वर्णिता ताचे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्या पवी सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदन तुज्या जिवितान परजळ्ळें देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीर तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी बागेवंचिनी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारून आनी जिविताचे कस ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत हो वेळ सगळी आमची मागणी आमच्यो गरजो सांजुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवा बापाक आमी समर्पिया ह्या पवित्र सुवातेक आमी आयल्या जायते इरादे घेवन जायती मागणी घेवन भावार्थान आनी बरवशान मागणें करता आसतना देव आमचें मागणें आयकता तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें म्हणलें जेजू न्हू आनी त्या भावार्थाक लागून जायतीं अजापां विस्मितां आजुनूय करतात तर त्याच भावार्थान भरवशान जुवांव पावल दुसऱ्या मुखान आमची मागणी आमच्या बापाक आमी समर्पिया दोगां भुरग्यांक युकेन बरें काम मेळच्या पासत ती मागतात एका दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण जावचे खातीर तो मागता एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळचे पासत तो एकलो विनाती करता एकल्याक दिल्ले पयशे उडासन ताणें फाटीं दिवच्या पासत पात्रोन सांता लागीं तो मागता एकल्याच्या पांयाच्या गंटीची दूख उणें जावचे पासत तो मागोवन आसा एकल्याक बरी भलायकी मेळचे पासत तो मागोवन आसा एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावचे पासत आपली विनाती तो करून आसा घरांत जियेत आसतना मतीक समाधान मेळचे पासत एकलो भक्तीक मागोवन आसा एकल्याक भायल्या गांवांत जावच्या इंटरव्यूंत पास जावंक आनी विजा मेळचे पासत तो मागोवन आसा 4 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या पासत ती मागोवन आसात एकल्याच्या पुताक दुबयंत काम मेळच्या पासत तो विनाती करून आसा एका चल्यान आमाल पियोवणें सोडून कुटुंबांत समाधानान ताणें जियोवच्या खातीर तें सगळें कुटुंब विनाती करून आसा एकल्याची रीण फारीक जावच्या पासत तो मागोवन आसा एकल्याक खातीची पिडा गूण जावचे खातीर तो मागोवन आसा एकल्याक बरी भलायकी फाटीं मेळच्या पासत बापा लागीं विनाती करता एकल्याक मायग्रेन पिडा गूण जावचे खातीर बापा लागीं तो विनाती करून आसा एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावचे पासत तिचो बाळंतेर बऱ्यान जावचे पासत ती बापा लागीं मागोवन आसा एकल्याची गाडी बऱ्या रेटीर सेल जावचे पासत तो विनाती करून आसा 8 जाणांक बरी सैरीक मेळचे पासत ती मागोवन आसात जाग्याचे रेकॉर्ड हाताक मेळचे पासत एकलो भक्तीक मागोवन आसा एकल्याची बाळंतेर कितेंच कश्ट नासतना जावचे खातीर ती मागोवन आसा
एकल्याची पांयांची दूख रावचे पासत हांगासर ती मागोवन आसा. एकल्याच्या पुताक बरी सैरीक मेळचे पासत ह्या पवित्र सुवातेर तांणी मागोवंक सांगलां. एकल्याच्या गाडयेची आरसी भायर पडल्या ती फाटी मेळचे पासत एकलो मागोवन आसा. बँकांचे अकावंट्स सेटल जावचे खातीर एकलो ताची विनंती करून आसा. एकल्याच्या फ्रेंडाक दिल्ले 8 लाख रुपये बेगीनच फाटी मेळचे पासत एकलो विनंती करून आसा. एकल्याक बरें बिझनेस जावचे पासत तो मागता. एकल्याचे कामाचे समस्ये परिहार जावचे पासत तो मागोवन आसा. एका तरणाट्याक बरें काम मेळचे पासत तो मागोवन आसा. एका तरणाट्याक ऑस्ट्रेलिया वचूंक विजा मेळचे खातीर तो मागोवन आसा. एका तरणाट्यान आवय बापायक खाल जावन तसो फुडार ताणें रुपीत करचे पासत ताचे आवय बापूय मागोवन आसात. एकल्याक भुरग्यांचे देणे फावोचोवच्या खातीर ती मागोवन आसा. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर आनी त्या पयशांत एक घर खाण घेवन एक कुटुंबां जिवीत जियोवच्या खातीर तो मागोवन आसा. एका चलयेक अमेरिकांत काम जावचे खातीर ती मागोवन आसा. एका चलयेक बरी सैरीक फाव जावचे खातीर ती मागोवन आसा. एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळचे पासत ती मागोवन आसा. एकल्याक बरें काम फाव जावचे पासत तो मागोवन आसा. एकल्याक दिले पयशे फाटी मेळचे पासत तो मागोवन आसा. एकल्याचे वाटेचे समस्ये परिहार जावचे पासत तो मागोवन आसा. जाग्याचे वांटे सोमा जावचे पासत तो बापा लागीं विनंती करून आसा. एकलो कुटुंबाचे समस्ये तशेंच ते सवां हांगासर भेटोवन ते सवां बापाच्या आशिर्वादान बरोवच्या खातीर तो मागोवन आसा. एकल्याचे समस्ये परिहार जावचे पासत त्या पवित्र सुवातेर मागोवन आसा. एकल्याक बरें मार्क्स मेळचे पासत परिक्षेंत बरें शिकोवन बरें अंक जोडचे पासत तो मागोवन आसा. एकल्याची वेरिकोज पिडा गूण जावचे पासत मागोवन आसा. एकल्यान बरें मार्क्स काडून पास जावचे खातीर तो मागोवन आसा. एकलो बरें काम सोदून आसा आनी बरें काम मेळचे पासत तशेंच पांयांची दूख गूण जावचे पासत मागोवन आसा. एकल्याचे शुगर उणें जावचे पासत तो मागोवन आसा. एकल्याच्या पुताक बरें काम मेळचे पासत ताचे कुटुंबाची मागोवन आसात. एकल्याची क्रिएटिन नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळचे पासत तो मागोवन आसा. एका तरणाट्यान वायट सवयेतावन सुटोवन बरें जिवीत जियोवच्या खातीर मागोवन आसा. एकल्याच्या धुवेक बरी भलायकी आनी घर जागो काण घेवंक आदार मेळच्याक तो मागोवन आसा. एकल्याच्या बायलेक बरी भलायकी मेळच्याक दिसो पती मागोवन आसा. एका चलयेच्या 8 वर्सां तावन तोडरासचे पोड गूण जावंक ती मागोवन आसा. एकल्याक ताच्या पुताक बरें काम मेळोंक तो मागोवन आसा. कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी आनी सर आनवरांतले राखचे पासत कुटुंबाचो वडील मागोवन आसा. अशें मोगाचे न्हू जायते इरादे आसात आनी हाचे सांगता आमचे इरादे आमची मागणी आमी आमच्या पात्रोन संता मुखांतर बापा अर्पिया. विशेश जावन हे आराधन हे नोवेन हे मीस जायतीं जाणां टीव्हीर पळयतात. तांची मागणी आसात, तांचे आटेविटे आसात, तांचे कश्ट आसात. हे सर्व आमी आमच्या पात्रोन सांता मुखांतर देवाक आमी समर्पिया. तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देग घेवन आमकां ससाय दी. शकी एक दीस मोरे माये आनी सर संत भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या वाकाणो आमकां फावो साव. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. मोगाळ भावां आनी भयणी, हो वेळ जावन आसा आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागचो वेळ. आनी आमी मागता आसतना जायत्या जाणांक तो सोम्याचो आदार मेळटा. आमच्या संता मुखांतर जायत्यांक शांती समाधान मेळटा. ह्या वखदां आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्त भाव भयणी पासत
जावंक पुरो गांठीची दूख जावंक पुरो फाटीची दूख मोतीची बेजाराय टेन्शन नाना रितीची पिडा शुगर कोलेस्ट्रॉल BP हाचे तावन कश्टांची जायतीं जाणां आमची भाव भयणी आसा तांचे पासून आमी मागया आमच्या फिरगजेंत जायतीं जाणां तांच्या उतर प्राय वरवीं कश्टोन आसात तांच्या पिडे वरवीं ते कश्टोन आसात तांकां आमी ह्या पवित्र अल्तरार समर्पया आमच्या सांताची बेसांवां तांचेर आमी मागया आस्पत्र्यांत साबार जण विविध पिड्यांनी कश्टोन आसात ऑपरेशन थिएटरांत ती आसात ICUंत आसात वेंटिलेटराचेर आसात ऑक्सिजन काण घेवन ती आसात तांचें जिवीत कश्टांचें आसा आमच्या पात्रोन सांता लागीं आमी मागया आमच्या सोम्यान ताका गूण करची सेकत दिल्या त्या सक्ते मुखांतर आमच्या जायत्या पिडेस्त भाव भयणींक तो आपूण गूण करून दी बरी भलायकी तांकां मेळोवन दी आनी अशें तांचें जिवीत तांकां मेळ्ळेलें मिसांव करूंक तो सुसर्गींचो बाप पात्रोन सांता मुखांत कुमोग करून दी म्हण आमी मागया सोम्याची नवी आमचो वाठार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत आनी दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवन चिनये मुखान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेक बगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिले ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार सर्व विनवण्यो आमचे तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या 9व्या दिसा आमी तुका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवतावन येता तो सुदेव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटों ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावं आमकां गठाय मेळ्ळो आल्तारी सोमान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवं आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सुसर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणेक संतोष भोगूंक आमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदां सदां आसो आमेन मोगचेनो आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक एक भक्तिकान कितेंच नांव नासतना आनी वाड्याचें कितेंच नासतना ताणें आमकां हें दान दिलां ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आतां मिसाचे मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाची वात दितले हांव विनंती करता प्रधान याजक बापा लागीं ताणें मुखार येवन ह्यो मानाची वाती आमच्या ह्या मिसाचे मुर्दोम दिल्ल्याक वांडच्याक विवियन फेलिसिटा पेरीस मार्क सिक्वेरा क्लेरिटा पिंटो जुलियाना कुटिना प्रणय आनी प्रतुल डिसोजा डेरिक वाज आनी कुटाम मेलिशा डिसोजा रिचर्ड आनी जेन डिसोजा कार्मेन फर्नांडीस लुसी नजरेत शालिनी लॉरेंस आनी जेराल्ड सिक्वेरा
तशेंच जेवणाक आयिल्लें दान सुनील डिकुन्ना सांसू वाडो क्रिस्टीन आनी रॉयस्टन सा आंतोन वाडो तांणी मुखार येवचें आनी मनाची वात तांणी स्विकार करची. मोगचनो आयचें सगळें आराधन मिसाचें बलिदान आनी मिसा वेळार भोव अर्थाभरीत प्रवचन देवाचें उतराचेर नियाळ दिल्लेले याजक जावन आसात मणादीक बाप अश्विन कार्डोजा. प्रस्तुत ते भारतीय युवा संचलन मंगळूर DSCचे ते निर्देशक. सगळ्या DSCचे तरणाटे तांच्या हाताखाल आसात आनी विशेश हांव ते कोवीड पिडे वेळार जायत्या लोकांक थंयसर जेवणाची कश्ट आशिल्ले आनी लोक जायतो कश्ट नाशिल्लो आनी त्या वेळार युवा जनांक युवातींक सांगाता घालना त्या कश्टांतल्या लोकांक तांकां जेवण पावीत केल्लो हो याजक सेवसो याजक. तितले मात्र न्ही दुबळी कुटुंबां खंयसर आसात त्या घरांनी तरणाट्यांक खाण घेवन तें घर नितळ करचें तांकां इल्लीशी सेवा दिवचें आनी असलें मिसांव वावर तरणाट्या तें सेवेचें मुखेलपण दिवंक ताच्या बराबर शेगोण मावल्यां शिकोवचें भोव अपुर्बायेचे याजक आमच्या DSCक तशेंच विशेश जावन आमच्या युवा जनांक ते फावो जाल्यात. जायते कडेन ते फिरगजांनी वेतात युवा जनांक भेटतात तरबेती करतात आनी ह्या मुखांतर सोम्याचे मिसांव ते करून आसात. युवा जनांक जोगते मार्गदर्शन ते दितात. आज हांगासर ते आयल्यात आमचे खातीर तांणी मागलां आनी आमच्या हर एकल्यांक क्रिस्ताच्या सक्तेन बरोवन आमकां हर एकल्यान आमचे मिसांव करूंक ताणें आमकां शिकोवन दिल्या. मोगाळ बाप अश्विन कार्डोजा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या श्रायनाचे रेक्टर मणादीक बाप रोनाल्ड कोटेना, आमच्या श्रायनाचे चापलेन मणादीक बाप रोहित दिकोस्ता आनी जमलेल्या ह्या सर्व भक्तींच्या नांवान भक्तिका नांवान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. पात्रोण सांताची बेसांवां तुमचेर आमी मागता. तुमचें हें मिसांव तरणाट्यांक मुखेलपण दिवचें, मावल्यां शिकोवचें, बऱ्या सुवातेक बऱ्या फुडाराक पावोवचें मिसांव ते सुफळ जावं दी आनी ह्या मिसांवान तुमकां त्या बापाचें धैर्य आनी कृपा मेळोवन दी म्हणून आमी मागता. थँक्यू व्हेरी मच फादर. खोळवणी येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार देखून त्या दीस हांगासर सांजेर मीस आनी आराधन आसचें ना. बागार आमच्या इगर्जेंत मीस आनी आराधन आसतलें. आतां हांव विनंती करता प्रधान याजक बापा लागीं तांणी जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक. सर्गींच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. ह्या सोबीत दिसा खातीर, ह्या सोबीत घडये खातीर, ह्या सोबीत आशिर्वादां बेसांवां खातीर. जेवण आमकां हर एकल्यांक एक गरज आसा. आमची कुडीची भूक थांबोवंक सकत आमच्या कुडीक मेळोवंक तें जेवण गरज आसा. आनी जेवण आज उदारपणान दान दिलां. त्या दानी पासून आमी मागता आसतना जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. हें जेवण ह्या पवित्र जाग्यार आमी सेवता आसतना सर्वांक तुज्या कृपेन भर. विविध रितीन तांकां समाधान शांती पाटयत आसतना मेळोवन दी आनी ह्या जेवणा मार्फत सदांच तांचो भावार्थी सोडोवन दी, भावार्थान घट जावन दी म्हणून आमी मागता. सरींच्या बापा ह्या तयार केल्ल्या जेवणाचेर सेवेच्या आमा सर्वांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी जेवणाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Solo amso, ma che buon Paulus
laudat Hristos o tumbălbo Povisa besorai cuvânt Anche bun subam paundus ro Raci sandan mokse vandus opărzăr At laudat Hristos o tumbălbo Povisa besorai cuvânt Anche bun subam paundus ro Naman naman duka Naman naman duka दैविक भक्ता आमच्या सांगा शांतीच्या कुवरा Naman naman duka Naman naman duka दैविक भक्ता आमच्या सांगा शांतीच्या कुवरा मुगाळता सोवे ओंकार मर्या शिरमादे आमकां भगवान सांजो पावल दुसऱ्या भगवान सचेतलो नवर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन